अरविंद केजरीवाल हांच्यांनी आपल्या गोंय दौऱ्यार वेळार गोंया खातीर वेगवेगळ्यो हमी जाहीर केल्यात, जाका गोंयकारांचोय बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला। हें पळोवन काँग्रेस आनी भाजप पक्ष भियेल्यात। ताका लागून दोनूय पक्ष सोशल मिडियाचेर आपाची टिका करपाक व्यस्त आसा, म्हण अमित पालेकार उलयला। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। ज्यो गोष्टीचे आश्वासन आम आदमी पार्टीन दिला, जे विषय आम आदमी पार्टीन घेतल्या, त्या प्रत्येक गोष्टीचे टिका करपाचे सत्र तांणी हाडला। आपूण खंय खंय फेल जाला ते गोष्टीचो विचार न करता दिल्लीचे वेगवेगळे बेट्टे विषय हाडप कितें आनी लोकांक कन्फ्यूज करप, पूण जे विषय सरकार आम आदमी पार्टीचे आयली जाल्यार घेतले त्या विशयाचेर भाष्य न करता फक्त टिकेची जोड वेगवेगळ्या तरेन करपाची जे 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 चालू जाला ताचो आमी निशेध करता। गोंय जशें आमकां जाय तें स्वप्न आमी जे पळयलां पळय ते गोंय घडोवपाची तयारी आम आदमी पक्षान केला आनी गोंयच्या प्रत्येक नागरिकाक जो विशय सामको काळजाक लागीं आसा, जशे बेसीक गरजो आसा ज्यो गोंयकारांक अजून पर्यंत मेळूं ना, इतले ते दोनाय वाटेनचे सरकार आसून सुद्दां त्यो गोष्टी जर आम आदमी पार्टीन घेतल्या बरोबर समाजाक बरोबर घेवन वचपाच्यो गोष्टी जर आम आदमी पार्टीन घेतल्या, जर ताचो भंय तांकां दिसूंकूच जाय आनी तो तांकां दिसूंक लागला। हे तांच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मा वयल्यान दिसून येता, हे तांच्या ट्विटरा वयल्यान दिसून येता, हे तांच्या प्रेस कॉन्फरन्सींतल्यान दिसून येता। सरकारान घडयल्ल्यो प्रत्येक चुको आमी दाखयत रावतले। सरकाराचे जे सिस्टमॅटीक करप्शन चल्लां ते उघड करत रावतले। अश्यो वेगवेगळ्यो गोष्टी आसा, इन्क्लुडींग सी कॅटेगरी जे अपॉइंटमेंट्स आशिल्ले ते फाटीं घेवपाचो जो विशय आसा, हे सगळे आमी खंयच्या ना खंयच्या तरी कार्यातल्यान दामून धरिल्ले। आनी आज दिसून आयले की हे जे सरकार करप्शन आपल्या तर्फे जे करप्शन चलयलें सरकारान, आनी बी टीम सरकाराची जी म्हणटा ती काँग्रेस पार्टी, म्हणजे खंयच्याय टिमीक खेळूं फायनली जिखता भारतीय जनता पार्टी आनी सरकार तांचो घडटा। आज ते ओपन हे उलोवपाक लागल्या, तेन्ना काँग्रेसीक वोट करात किंवा भारतीय जनता पार्टीक वोट करात, कोणी निवडून आयल्या उपरांत सरकार भारतीय जनता पार्टीचोच जातलो अशें जे लोक म्हणपाक लागला, ते आज खंय तरी सत्य दिसून येता।